मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सकाळी व्हिडिओ आहे त्याला गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो सकाळचे झाला 9 झाला. जस्ट आत्ता येयले हांव ड्रायव्हिंग क्लासीसून. आत्ता येयले म्हटले आता आयज आमकां वचोंक जाय म्हयन्याचे राशन हाडपाक. सगळे सोंपले. राशन सोंपले म्हटलें की हांगा तोंड सुकता. आयज बरें तोंड सुकोवंक ना. बरो आहा. हॅपी बरो आहा. ओके. तो आयज मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करूंक वयता बागायदारान. सो जेन्ना आमकां मंथली जेन्ना आमी वयता पळय शॉपिंग करपाक मंथली ग्रोसरी बीन ते आमी बागायदारान करता. पण आमचे हे मंथली न्ही आमकां हे 2 म्हयने तरी वयता. ओके. सो म्हयन्या वचना आमी ग्रोसरी बी हाडपाक. सो आयज सपोज ह्या म्हयन्यान सपोज गेले न्ही तर आमकां 2 म्हयने आरामसे वयता. थोडे सामान न्ही थोडे चड हाडटा हांव. फॉर एग्जाम्पल दाळ बीन न्ही आमकां चड लागता ते हांव चड हाडटा. सो आमकां 2 म्हयने वयता. मंथली अशें न्ही, म्हयन्या अशें ना. सो या म्हटलें आयज आता ब्रेकफास्ट भायल्यान करून या. जस्ट आत्ता पावले हांव ड्रायव्हिंग क्लासीसून. म्हटलें अर्बन अण्णांनी या. अर्बन अण्णा ओके म्हणटा. बरं तुका बरें रूच लागला खंय अर्बन अण्णाचे. पळय असले स्लॅकचे पडटा आतां कितें करपाचें असो आता रूच लागला खंय. हांवें म्हटलें वचून या मातशी च्या पिया म्हटलें. सदांच घरा करता न्ही. रितीकाक पास्ता केले आयज. पास्ता ताका आवडटा. पास्ता मसाला बीन घालून केले न्ही ताका दिले. तो गेलो ताका दिले. सो आमी म्हटलें भायल्यान चाय पिवया अर्बन अण्णा डायरेक्ट थंयच्यान या. आमी लागीं ते आनी बागायदार 9 ओपन आता. सो म्हटलें चल साय सामान बी हाडया. मागीर कितें जातलें खबर आहा मंडेच्यान न्ही मंडे होली. ट्युजडेच्या रितीकाची एग्जाम स्टार्ट. मागीर ताका न्ही बेगिना सुट्टले 11कूच. तो घरा पावतलो 11:30. मागीर आमकां खंय वचूंक मेळचें ना. ताका म्हटलें आयज वचून सगळें घेवन येवया सामान सगळें. चल या भूक लागला. आनी आयज भायर क्लायमेट बरो आहा. वत ना ड्रिजलिंग खंय बारीक अशें आयकलें की बेळगांव पावस खंय. ताका लागून हांगा मातशें क्लायमेट सामकें हें आहा. आनी आयज म्हाजो डे 4 ड्रायव्हिंग क्लासीस. जाता मातशें ती आतां म्हाका हें शिकयता एक्सिलेट करपाक. जाता पळोवया कशें घेता तें. ओके चला चाय पिवया. मागीर बागायदार 9 ओपन जाता. पण बेगिना गेले न्ही ते भाजी बी उरना. ते भाजी बी हाडून दवरचें पडटा न्ही. ताका लागून मातशें लेट वचूंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता बेगिना गेले न्ही भाजी उरना दिसता. लेट तेमी हाडून दवरतात. आनी थंय मातशी भाजी बी न्ही सवाय. हें लसूण पळोवया राव कशें तें हाडूंक जाय म्हाका. ओके चला या चल. एक गेली आईन पिशवी काडून दवरला. शिवान पयलींच म्हटला पिशवी चड घे खंय. तें खबर आसा शिवाक. म्हाजें सामान 2 म्हणटा मागीर हांव 4 घेता अशें न्ही म्हाजें. हांव 2 म्हणटा 2 सामान घेवया 2 4 जाता. मम्मी पळय आनी बॅग घुसयता भितर. तुज्या सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हण. हाय म्हण. हां चला शिव पळय घेतला 10 घेतला पिशवी. चल सगळे बारीक 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 पुटली घेतला पुरो आनी काय ना. हे मेळटा बागायदारान बॉक्स. चला रायस आमकां जाय पण मम्मीन पयर हांगच्यान हाडला 5 kg. सो आतां आमकां एक 10 kg हाडचें पडटलें. रायस आसा 5 kg पॅकेट आहा जिरा रायस. सो मम्मी म्हणटा थंयच्यान एक 10 किलो हाडया पुरो. आनी चडशे आमी रायस खायना रातचे ताका लागून. मागीर जाल्यार हाडूंक मेळटा. 25 किलो हाडचें ना. एक 10 किलो हाडटले बॅग. चला सो हांगासर न्ही पळय लिस्ट बरोवन घेतला. बरें पडटा लिस्ट मातशें बरोवन घेतलें न्ही बरें पडटा. कित्याक याद उरना मागीर थंयसर सामान कितें घेवपाचें की ना तें. सो हांगा बरोवन दवरता हांव. शिव असो खूब पळयता कितें कितें बरयलें हेणें. घरचें सामान आनी कांय ना हितून. यो तूं भायर क्लायमेट पळय अशें दिसता की आयज पावस जाता अशें दिसता. डल जाला म्हणजे पावस पडटा काय दिसता. बरें दिसता असले पावसान असले अशें क्लायमेटान न्ही बरें खंय तरी भोंवपाक वचोंक जाय बिचार बीन. आयकता गेलो बसलो गाडयेन. खंयची गाडी व्हरता? ही गाडी व्हरता. ती गाडी व्हरता जाल्यार ही गाडी काडची पडटा भायर. अशें आई अशें यो. सो आयज न्ही कितें न्यू ट्राय करता आई. दाखयता तुमकां मागीर. ऑर्डर केला म्हाजें सेम मसाला डोसा. म्हाका तें मसाला डोसा खूब आवडटा. शिवानू सेम घेतला मसाला डोसा. आईन कितें न्यू घेतला आयज दाखयता तुमकां मागीर. आयलो अण्णा आयलो शिव अण्णा. सो हें आसा बिसी बेल्ले भात. मम्मीक जाय खंय घे. हांव टेस्ट करून पळयता इल्लेशें. खा गे तूं. हांव मागीर टेस्ट करता. हें आसा बिसी बेल्ले भात. हे शिताचें हें आनी वयर चिवडा घातला. ट्राय करून पळोवया म्हटलें. ओके
आयज मसाला डोसा बरें कर अशें करपाक बरें येता कुरकुरी सांबार घे आं म्हाका सांबार नाका एक टेस्ट करून पळयता इल्लें हांव टेस्ट करून पळयता ओके पण केन्ना अशें खावंक ना हांवें बिसी बेल्ले भात बीन पण हेंचे बरें पण हे गरम गरम खावंक द्या जाल्यार बरें लागता आमी आवडूं ना खंय माना माना तुका ऑर्डर केलं ते काय होतं मम्मी ओके बरें आमचे बेस्ट मसाला डोसा सो जालें आमच्या चाय पिवन सो आतां वयता आमी बागेदारा आयज रश ना आत राव शिव हांगा गाडी येता मातशें 8 बी येयले न्ही इतलें रश उरना मागीर लेट येयले न्ही मातशें रश उरता हॉटेलांत आतां लोक येतात सो मम्मी आवडूंक ना बिसी बेले भात म्हाका तितलें आवडूंक ना जशें मसाला डोसा आसूं नाजाल्यार मेंदू वडा तशें ट्राय केला पळय हांवें नाजाल्यार हें तुजी शाबुदाना खिचडी सामकी बेस्ट पण बिसी बेले भात केल्यार आमी खावंक ना न्ही मम्मीन घेतला एक नाका टेस्ट पळोवपाक बेंगलूर बीन तेवटेन वांगी भात बिसी बेले भात फेमस ते बेंगलुराक बीन सो ट्राय करेन म्हणून बेश्टे घेतले एक पण तितलें आवडूंक ना आमकां बरें आहा टेस्ट अशें वायट ना कोणाक खाला पळय कोणाक खबर आहा पळय टेस्ट तांकां तें आवडटलें ओके सो मम्मीन थोडे सोडले आमी थोडे इल्लेले खाले शिवाय आतां 2 स्पून खाले हॅपी मसाला डोसा असम कितें जावं तेली भाजी आसता पळय बटाट्याची भाजी सामकी डिफरंटूच बरें आसता पण खंयचे तुका बाकीचे रेस्टॉरंट तुका कांयच मेळचें ना इतले बरें भाजी मेळचें ना बरें आसा कोथंबीर बी घाल थोड्या हॉटेलांत कोथंबीर सुद्दां घालनात न्ही बटाटा भाजी हेंचे मोठे मोठे बटाटे घालतात आनी सामके सुके सुके सारके कांदे बिने बरें कढीपत्ता आसता भितर फोडणी मारतात मागीर तुजे कोथंबीर पडले न्ही बरें लागता कितें पळयता आंबे पळयता बरें जाला झाडां आंबे रस्त्यारूच चल पावले शू गेलो आमकां ड्रॉप करून सायडींतल्यान दिस टायम न्ही बासमती मातशें दुसरें ट्राय करया केन्ना फॉर्च्यून बिर्याणी स्पेशल हो ट्राय करया हें आसा 210 इंडिया गेट तो सद्या न्ही जिरा रायस घेता 10 kg घेता ते ऑलरेडी आसा सावकास तेवटे ना ते ओके येस एक प्रो असं न्ही हें आसा खोबरें तेल ट्राय करया के 230 रुपया हां ट्राय करया खोबरें तेल पळोवया ट्राय करया काय दड लागना म्हाका हेजें हें रायसाचें नांव पळयात बीबी रायस तृप्ती खंय बीबी रायस तृप्ती घे उकडा रायस घे पेज करून जेवया थोडे घे एकू पॅकेट घेता आं एकूच घे कसं ना घे सावकाश गाडी जागो तरी आसा सावकाश शी सकाळी बरें क्लायमेट बरें आसलें दमट आतां परत वॉच स्टार्ट आदोळी घेतला हांवें ना नुस्तें क्लीन करपाक बरें मेळ्ळें म्हाका धाकटें जावन बरें आहा चल या म्हाका उदीक जाय आं भितरलें मलाई बी कांय नाका उदकाचें घे उदकाच न्ही गे भितर मलाई बी कांय नाका उदकाचें घे हें बेस्ट जिवाक हय का न्ही हय हें बेस्ट वाल म्हाका भाजी आवडना वाल हां एक पातळ मलाई म्हाका मलाई नाका सो हांगासर न्ही बरें भाजी बसला तोर घेवया कशें
50 रुपया तुगे कच्चे मे लॉन्चे मगे लॉन्चे करपाक. सो मँगो न्ही तोराच्या हांवें रेसिपी तुमकां शेअर करूंक ना पळय लॉन्चे केला. मम्मी म्हटल्यार ते मेळात न्ही तोरा हेजे तुमकां लॉन्चे दाखयता हांव. येता येता हां बरी दिसली ओके. रितिका ही पासून रितिका रितिकाक न्ही मातशें मलाई घे. ओके जस्ट पावली आमी घरा आनी आयल्या बरोबर न्ही सगळें आमी बाजार काडून दवरला तुमकां दाखोवपाक. सो आमकां कितें कितें सामान लागता हें तुमकां हांव शेअर करता आयज. सो हे आमचे म्हयन्याचे न्ही आमकां हे 2 म्हयने वयता न्ही गे. हय 2 म्हयने वयता. तर तुमी म्हणटा इतलें सामान हाडला अशें म्हणटात तुमी. सो म्हयने सामान आमकां 2 म्हयने अशें वयता आमकां. सो नेक्स्ट मंथ आनी परत आमी वयची ना बागेदारान. 2 म्हयने इजिली वयता. ओके ना 3 आफ्टर 3 मंथ आमी गेला. हय ते आमी व्हिडिओ काडला घातलेला आमी व्हिडिओ तर हांव हिंदी उलयताले. म्हटल्यार आतां एक परत तुमकां शेअर करया म्हणून कित्याक आतां खूब जाणां जॉईन जाला न्ही ताका लागून. आनी तुमकां मागीर लास्ट टायम हांव बील दाखयतलें कितलें बील जालें तें. ओके चला कितें कितें हाडला दाखयता तुमकां. सो रितिका एक नाल्ल घेतला पिवपाक आमी थंयच्या हारसार आमी पिवन येयला थंयच्यान त्या घेतला. सो हांगासर न्ही हें घेतला काश्मीरी चिली घेतला 2 घेतला पॅकेट की आमकां वचोंक जाय म्हापसा हाडपाक सामान. सो आतां पळया केन्ना तें तो आमकां ते फिशाक लावपाक मसालो सोंपता न्ही ताका मिरची जाय पडटा मिरसांगो जाय पडटा. सो काश्मीरी हाडला. काश्मीरी बरें जाता बरें रेड जाता. आनी काजू पॅकेट ते शिवातान घेतला. काजू पॅकेट कित्याक खबरा रेसिपी घालपाक न्ही खावपाक बसून खाता बापूय आनी चेडे. सो काजू पॅकेट घेतला. आनी रायस ऑलरेडी आसा 5 kg सेम बॅग आसा 5 kg. सो सद्या 10 kg हाडला. ओके जातलें रातचें आमी शीत येयना तुमकां खबर आहा. आनी हांगासर बारीक बारीक हांगा यो हे तुमकां क्वीक दाखयता. हें न्ही वडयो बी हाडला बरें तेलान फ्राय करूंक बरें पडटा. हें वडयो मागीर ताकाचे मिरसांगो म्हणटा हेका ताक मिरची हें बरें लागता हें. आनी बारीक बारीक जिरा गोड आनी हें हळद न्ही रितिकाक न्ही रातचें दूद पितना न्ही धाडोवन न्ही ताका बॉयल करून दिता असलें. ओके आनी हांगासर मूग मागीर आतां होळी येयला पुरणपोळी करूंक जाय. सो चण्याची दाळ उडद दाळ मागीर काबुली चणा जस्ट धाकटे पॅकेट हाडला कित्याक चड आमी कांय करना. मागीर कुळीद हाडला आनी राजमा हाडला. राजमाची रेसिपी येतली तुमकां. उकडे तांदूळ हाडला. आनी हें न्ही हेका हें म्हणटा हेजी भाजी बरें येता पावता बारीक म्हणून हेजे बियो काडून सुकयता न्ही भाजी बरें येता. मम्मीन घेतला. सो हांगासर तूर दाळ 2 पॅकेट घेतला की दाळ आमकां लागता चड. ओके अशें बारीक बारीक बारीक. मागीर आनी उकडे रायस नाव कितें सांग. तूर दाळ ते उकडे रायस दाखयलें तें हांव बागेदारान तृप्ती बीबी रायस तृप्ती. ओके आनी बारीक बारीक हल्दी पावडर चिली पावडर पापड टिश्यू पेपर बासमती रायस कोलगेट ऑलरेडी आसा 2 भितर. सो हांवें 1 हाडला कोलगेट. आनी हांगासर आसा हें पळय पुटाणे किंवा चटणी पिटणी करपाक जाय पडटा. आनी हें आसा कितें म्हणटा हेका जम्बो हरभरा हें हाडला. शाबुदाणा कित्याक शाबुदाणा खिचडी करपाक आतां गुडी पाडवा बी येयला खीर बी करपाक जाय. मीठ मागीर टी पावडर आनी हितून न्ही सगळें हें आसा मॅगी रितिकाक बिस्कीट मॅगी आमकां जाय पडटा घराडे उरले न्ही मातशें बरें पडटा. आनी हांव हें मॅगी हाडटा पळय असलें हाडटा म्हाका खूब आवडटा. नॉर सुपी ना. आनी हें वेज आटाचें गंवाचें तो केन्ना जाय पडटा घराडे खावपाक बी. चुरमुरे पातळ फोव सोया चंक्स. आनी हें तेल आमी खायना तुमी कमेंट करशीत. हें तेल आमी देवाक वापरतात दिवो लावपाक. ओके सो जालें. मागीर हांगा आसा साखर हांवें 3 kg हाडला. आनी हें हाडलां हांवें तेल हें न्ही मस्टर्ड ऑयल हें केन्ना आमी यूज करता भाजयेक बीन आनी हेल्थाक बरें हें. आनी रितिकाक न्ही छातीक बी लायता आमी हें चेस्टाक बीन न्ही थंडी बी जाता ताका न्ही अशें पुसता आनी बरें हें. पण आमी चडशी न्ही चिटकी भाजी आसता पळय चिटकीची भाजी बी न्ही बरें जाता भाजी घालून केलें. सो हाडून दवरता आमी. सो चडशें आमी आमचें तेल नॉर्मल तेल तें वापरता. सो केन्ना अशें यूज करता आमी. ओके बासमती हाडला. आनी हें बारीक बारीक तुजें खावपाचें सोडा बिडा सगळें. आनी हें केन्ना झाड लावपाक न्ही माती मम्मी बेश्टें हात घालून माती हें करता तिका म्हटलें हें घालून कर बासमती. आनी दूद हाडटात आमगेर सो केन्नाय न्ही जाय पडटा मिल्क पावडर तें हाडून दवरलां. आनी हें एक म्हाका जाय आसलेलें घराडे उरल्यार बरें कोण सपोज की तांकां कितें दिवंक जाय बीन न्ही तांकां हितून घालून दिलें बरें पडटा. हें जालें. आनी हांगासर सगळें तुका शाबू हँडवॉश आनी सॉसाची बाटली ऑलरेडी आसा एक. सो धाकटें हाडला हांवें. रितिकाक जॅम
आनी ताका हें कितें तें मोनेकोचे चिजलिंग्स ताका जाय पडटा केन्ना खावपाक बीन. आनी हें सगळें वॉशिंग मशीन तूं कपडे वॉश करपाक हें कितें पावडर, मागीर तुजे फ्लोर क्लीन करपाक, कपडे घालपाक, हें कम्फर्ट, ओके. हें पळय शाबू बिबू सगळे आयदनां, कपडे घासपाचे, आयदनां घासपाचे शाबू खंय गे दिसत ना म्हाका, पळय आसा. ओके, आयदनां घासपाचे, कपडे घासपाचे सगळें आसा. आनी हें होम फ्रेशनर मारपाक जाय पडटा हें केन्ना तरी, डेटॉल. आनी रितिका एक बॉटल घेतला. एक्चुअली जालें कितें खबर आहा, रितिकाची बॉटल, उदकाची बॉटल दुबय उरला रेणागेर. तो आतां बाटली व्हरता पळय ते भितर प्लास्टीकचे ते, सो म्हाका अशें भितर स्टील जाय. सो हें म्हाका मेळ्ळा स्टिलाचें पळय असलें स्टील आसा भितर, हाडलें हांवें. म्हाका ताका प्लास्टीक दिवपाक नाका. सो थोडे दीस उरला स्कुलाक, पूण आसूं म्हटलें म्हाका मेळ्ळें म्हणून हाडलें हांवें. ओके, तो हॅप्पी जातलो. आदोळी घेतला हांवें. आदोळी हें नुस्तें क्लीन करपाक, नुस्तें क्लीन करपाक आमगे आदोळी ना. सो आदोळी घेतला. सो हें एक्स्ट्रा एड जालां आयच्या हितून, ताका लागून. ओके, आदोळी घेतला. बरें पडलें. हें पडलें आमकां 440 रुपीज. आनी आमी वापरता जेमिनी केन्ना केन्ना फॉर्च्यून अशें. कितले लिटर अशें तें 5 लिटर न्ही, 5 लिटर. ओके, हें आमकां जाता 1-2-2.5 म्हयने जाता. डिपेंड तूं कितें करता. ऑयली बिली चड कितें करता जाल्यार तें रोखडें सोंपतलें. पूण तुमकां खबर आहा आमगे चड ऑयल डीप फ्राय बी कांय करना. नुस्तें बिस्तें आमी शॅलो फ्राय करतात. सो आमकां 1-2-2.5 म्हयने इजिली वयता. ओके, तूं हें सगळें मेन. ओके, आनी भाजी बी हाडला दाखयता तुमकां. थंयसर ना बागेदारासून हाडला आमी सर भाजी बीन. पळय कोथमीर, मेथी हाडला. आनी हें तोर घेतला हांवें. भायर बसलेलें पळय तोर, हेजे लोणचें येतलें तुमकां रेसिपी. तेजे कडेन हें घेतलां आमी चिटकी, सामकें फ्रेश आहा. आनी हें सगळें बागेदारासून घेतलां आमी. ग्रेप्स, मशरूम, मागीर करेला, मागीर हें पळय टोमॅटो, कांदे, आनी हे तवशें. नाल्ल म्हाका पडले 25 रुपया. पण तितलें बरें नासलेलें, सगळें सुकलेलें. पण जितलें उदीक घालता पळय तें मम्मीन घेतलें. सद्या 5 घेतला. आनी लसूण पळय तुमकां सांगता लसणाची रेट बागेदारान. हें आसा 250 ग्राम 32 रुपीज. सो हांवें असले 3 पॅकेट हाडला. सो मागीर आनी हें बागेदारान आसलेलें हें 20 रुपया एक. 2 हाडला हांवें. कॅरेट आनी कांदे बीन इतलेच. आनी कांय ना. कॅप्सिकम, चिली आनी निरफणस घेतला. पळयात निरफणस पडले आमकां 200 रुपया एक. ते आमी भायर घेतलेले. भायर एक बसलेली एक बायल 250 संपा लागली. हांवें म्हणलें 200 रुपये. ते आमकां आनी खंय मेळना. ते पणजे आनी कोण वयतलो. आमी जेन्ना पणजे पावता म्हणटा न्ही तेन्ना हें निरफणसाचें सीजन काबार जातलें. ताका म्हटलें मम्मी म्हारग जरा म्हारग आसूं न्ही. आनी म्हाजें कितें खबर आहा, इफ कितें जावं ते म्हारग आसलें न्ही, इफ ते म्हाका जाय जाल्यार कितले म्हारग आसूं हांव घेता. जायत न्ही खावपाक. सो आयज म्हटलें मम्मीक सोलकडी कर आनी हें कापा फ्राय. बेस्ट जेवण हे का न्ही. हेजे आवाजूच ना आयज. कित्याक हें सामान पळोवन आतां घेवन बसना. जाय ते सामान. व्हेरी गुड. कित्याक भंय दिसलो म्हाका हेजो आवाज ना न्ही. खंय ताळो बिळो खंय. चाय ना न्ही, चाय मेळना. चाय आतां हारसार पिवन येयला. च्या जाय खंय. बरो आहा. ओके, तो हें सगळें म्हाजें सामान आसा. आनी तुमकां सांगता दाखयता तुमकां बिल कितलें जालें तें. घेता म्हाका भंय दिसता जीव बी भोव पडटा. ना जाय हांव केन्ना भोव म्हणना. आनी शिवनाथ न्ही केन्ना असं हें ना. पळय तुमी पळयलात जे जाय ते सामान. आनी आमचे 1 म्हयन्याचें सामान न्ही हें. 2 म्हयने आमकां इजिली वयता. बारीक बारीक सोंपले जाल्यार हांगा शॉप लागीं आहा तेंचे हाडटा आमी. आनी चडशी गरम मसाला, तुजे चण्याचें पीठ, गव्हाचें पीठ, तांदळाचें पीठ सगळें आमी तेजे कडेन ऑर्डर करतात. सो ते हांगासर कांय एड ना. सो हें जाय. आतां एड जाला कितें फक्त हें आदोळी एड जाला ताका लागून. सो तुमकां हांव बील दाखयता. ओके, तो हेंच सामान सपोज शिवता हाडपाक सांगलें न्ही. आमी गेला जे बील पळय ते डबल करता बील. तो रेट बील पळयना. उखलून घातलें हें हाडलें घातलें असो करता शिव. डबल जाता बील ताका लागून. सो जे घरान लागता पळय तेच सामान आसा. एक्स्ट्रा फालतू बील तूं वेस्ट ना पयशे जायत पडटा न्ही. आनी तशें आमी एक्स्ट्रा हाडला. तो घरा आसल्या बरे वस्तू हय न्ही. सो दाखयता तुमकां बील कितलें जालें तें. सो बील जालें आसा सारकें. कितें नंबर येयला मॅन. 8886 ना 88 न्हू ते. ना 8686 86 अबे हांगा पळय. सो बील जाल्लें आसा 86.90 म्हणजे 8086. इफ हें तूं शिवता हाडपाक सांगलें न्ही म्हयन्याचे बाजार तो 8चे डबल करतलो म्हणजे 16,000 करतलो. आनी बागेदार कितें जाता बरें मातशें सामान कमी आसता रेट. 1 रुपया 2 रुपयांनी कमी आसता बागेदाराक. गव्हर्मेंट न्ही तें ताका लागून. सो म्हयन्याचें सामान बी आसता पळय आमी थंयसून हाडटा. मातशें
आता हेच सामान सपोज तूं आतां दुसऱ्या शॉपासून हाडलें न्ही म्हाका 12,000 जातले तो हांगासर खूब कमी येता पळय आतां हें ताका आतां फॉर एग्जांपल दाखयता हें आतां बासमती रायस हांवें हाडला दिसता मातशें न्यू हाडला दुसरें हाडला इंडिया गेट हांव दुसरें हाडटा रेड फोर्ट कितें तें तसलें तें हाडटा पण दिस टायम हांवें हें हाडलें इंडिया गेट सो हेजे प्रायस आसा पॅकेटान 167 आं ओके 167 आसा आतां हेंच्यांनी कितले काडलात दाखयता तुमकां बंद कर पटी ओके सो पळय दाखयता तुमकां हेजे रेट आसा 167 आं इंडिया गेट बासमती रायस आनी हांगासर तेंच्यांनी रेट काडला 140 रुपीज हे पळय 140 सो पयल्या न्ही इतले थंय कमी आसता सो हें सामान सपोज तुमी भायर हाडपाक गेले जाल्यार तुका हेजे कोण डबल जाता 8 जाल्यार 10-12 जातले सो थंय मातशें कमी आसता आनी ते गव्हर्मेंटचे सगळे सामानाचे न्ही 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया कमी आसता सो बरें आहा तर तेलाचे कितले येतला तेलाच पळय तेलाचे प्रायस कितले आसा सर सो हांगासर जेमिनी सनफ्लावर ऑयलचे प्रायस आसा कितले शुना 750 आं आनी हांगासर आसा 650 हे पळय 650 सो ताका लागून चडशी लोक बागेदारां वयतात कित्याक मातशें कमी मेळटा ओके सो हे सगळे पोटलां काडून दवरता सगळे रितीच्या पयलीं सगळे काडून दवरता हे मम्मी ते जेवणाची तयारी करता ओके हे सगळं जाग्यार दवरता आनी थोड्या वेळान तुका मेळटा ओके तो हांगासर न्ही हांवें ब्लॅक ग्रेप्स हाडला हेका न्ही वॉश करपाचें न्ही एक न्यू ट्रीक आसा आमी कितें करतात घेता अशें वॉश करतात नळा फुड्या आनी खातात पण तुमकां हें दिसता न्ही हें वायट तें न्ही कॅमिकल तुमी स्प्रे करतात जेन्ना झाडार ते आसता पळय ते ग्रेप्स तेन्ना ताका किडे बिडे लागोंक जायना म्हणून न्ही एक कॅमिकल स्प्रे करतात सो हें आतां बेश्टें धुवन खावप न्ही हें तर तुमकां एक ट्रीक सांगता जेन्ना तुमी ग्रेप्स बीन हाडटा न्ही पयलीं काडून घ्या सगळे जे वायट जे पिड्डेर जाता पळय ते काडून उडयात ओके आनी तुमी हें न्ही बरें करून वॉश करून न्ही दवरूं शकता सो रिती कितें करता खबर आहा हें दवरलें न्ही काडून होच खाता बेश्टें वॉश करतना होच खाता तर तुमकां सांगता ट्रीक सो हांगासर पळयात हांवें ग्रेप्स न्ही बरें काडून दवरला तातूंत घालता बेकिंग सोडा एक धाकटो चमचो बेकिंग सोडा घालता खावपाचो सोडा आनी हाफ टीस्पून न्ही हांगासर हांव मीठ घालता आनी उदक घालात हे जितलें भरता पळय तितलें उदक घालात बरें ताका हातीन न्ही अशें हें करात मिक्स करात बरें मिक्स करून न्ही एक 5-10 मिनटांनी आमकां अशेंच दवरूंक जाय उदकानूच बरें अशें हातीन ताका मिक्स करून घेयात आनी एक 5-10 मिनटां अशेंच ताका दवरात मागीर ताका 2दा वॉश करून मागीर खावपाचें ओके आतां हें हळद दवरता सो हांगा पळयात हेका न्ही हांवें 10 मिनटां दवरलेले मागीर न्ही हांवें तें उदक काडून हेका 2-3 वेळांनी बरें वॉश करून घेतला आनी ताका न्ही हितून घातला हांवें की खबर आनी हांवें हितून घालून दवरला तें मातशें उदीक गळोनी म्हणून सो हें तुमी न्ही मागीर काडून खावं शकता सो नेक्स्ट टायम तुमी ग्रेप्स बी हाडले न्ही अशेंच वॉश करात आं सो आयचें जेवण दाखयता तुमकां आयज केलां आईन सोलकडी आनी सोलकडी वांगडा मम्मी कितें बळबडटा आयज सिंपल हय टायम जालो न्ही आमकां थंय गेल्ली न्ही आनी हा आयज जेवण बेस्ट आहा न्ही गे हय ओके जालें आतां ऋतीक आयलो ऋतीक वाट पळयता जेवणाचे जस्ट आत्तां फ्राय केलें न्ही तें मातशें धांपोवन दवरूंक जाय नाल्यार तें शिजना तें बेगिना ऋतीक सगळें हाय म्हण हय तुका भूक लागला खंय ऋतीक तूं कितें दाखयता कितें दाखयता स्पिनर आं वेरी गूड सगळें हाय म्हण ओके तर चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता आनी व्हिडिओ व्हडले जातले तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी म्हज्या चॅनला सबस्क्राईब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय बाय म्हण बाय आई सगळ्या बाय म्हण